नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। पेडे बाणावले भाड्याचे कुडीन रावपी कर्नाटकाच्या दादल्याचो खून, फॉरेन्सिक टीम आनी पुलीस घडणूक थळार फुडलो तपास सुरू। महालक्ष्मी देवीचो आशीर्वाद घेवन भाजपान फोडलो लोकसभा प्रचाराचो नाल। दोनूय उमेदवारांक व्हडा मताधिक्यान वेचून हाडपाचो मतदारांक मारलो उलो। केजरीवालाच्या समर्थनांत सरकारा आड आंदोलनाचे तयारींत आशिल्ल्या इंडिया आघाडीच्या फुडाऱ्यांक पुलिशेन धरले आडावन। ही हुकुमशाय आनी दादागिरी विरोधकांचो आरोप। आमचे टिका करचे परस तुमचे उमेदवार जाहीर करात, गिरिराज पै वर्णेकाराचो आप आनी काँग्रेसीक सल्लो। सैमाचेर हावळ हाडपी तामनार वीज प्रकल्प करात रद्द, फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायाची मागणी। रोटरी क्लब ऑफ मडगांव सनरायज क्लबान राबयलो ई-वेस्ट एकठांय करपाचो आगळो वेगळो उपक्रम। घराघरांनी वचून 500 किलो ई-वेस्ट केलो एकठांय। आता खबरो विस्तारांत। पेड्या बाणावले भाड्याच्या कुडीन रावपी कर्नाटकाच्या विश्वनाथ सिदनल ह्या दादल्याचो खून जालो। तो दादलो आपले बायले सयत भुरग्यां वांगडा भाड्याच्या घरांत रावतालो। हो खून आयतारा जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। पुलीस तपास करून कूड पोस्टमॉर्टम करपा खातीर धाडल्या अशी म्हायती उपअधीक्षक सलीम शेख हाणें दिली। फुडलो तपास सुरू आसा। Afternoon, police station has been informed, Kolva police station, that this person has not opened the room. मागीर ताच्या पापायक बीन कॉन्टेक्ट केला आनी ताच्या उपरांत जेन्ना पळयलें तेन्ना कळ्ळें की हीज डेड बॉडी इज देयर फाउंड लायिंग पोजिशन विथ इन अ पूल ऑफ ब्लड. Okay. We have his father has given a complaint. He is one Vishwanath Shankar Sidnal, age 35 years. He is a tile fitter by profession. He is a native of Londa Khala. He was staying with his wife, and we have registered presently looking at the head injuries that is there in a pool of blood, and appears to be the body is at least 24 hours old death. So we registered the offence of murder 302 on the complaint of the father of this victim, and we have taken up the investigation at Kolva police station. Any clue is there? We are investigating in all lines. चालू असं आता राईट ना प्रिलिमिनरी इन्व्हेस्टिगेशन पळयता आमी कितें ना पळयता आमी आता सध्या पळय आता कांयच सांगूंक शकना. जस्ट नाव आता आमी राईट नाव येयला ते काम चालू आसा. सो आता कांयच आमकां डिटेल्स तुमकां दिवंक मेळचेना. एप्रोप्रिएट टायमार तुमकां दितले आमी. सर केन्ना गेली आता आमी जस्ट अबाउट जाले 1-2 वरां पयलीं आमी आयला तेन्ना कळ्ळें आमकां. आमी ते इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. कितें सस्पेक्ट कितें मार्क कितें चालू आहा. अजून आता कांयच सांगूंक शकना तुमकां आमी. कितें डिटेल्स तुमकां दितले शेअर करता. इंजरी बी कितें मेळ्ळेलें आहा? थोडे आसा ताजे. आता पळयता आता अननॅचरल डेथ आमी रजिस्टर केला. तितून ताची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसता. फुडें तेजे बद्दल आमकां फुडें कळटलें. पोस्टमॉर्टम करतरी कळटा. कळटलें सगळें कळटलें. सो आता बॉडी सध्या पोस्टमॉर्टम धाडून दिला. सो मागीर फुडें आमी कितें आसा तेजेवन आमकां डिटेल्स कशें कितें तुमकां आमी डिटेल्स फुडें आफ्टर शॉर्ट टायम दिता. ओके, थँक्यू. पणजेच्या महालक्ष्मी देवळान देवीक नाल्ल दवरून भाजपान आपल्या लोकसभेच्या प्रचाराक सुरवात केल्या। श्रीपाद नायक हाणें आपल्या मंत्रीपदाच्या कार्यकाळांत गोंयांत जायते प्रकल्प उबारल्यात। तांच्या कामाचेर प्रश्न उपरासप्यांनी ते प्रकल्प वचून पळोवचे। तशेंच दक्षिण गोंयच्या उमेदवाराक 60,000 परस चड मतांनी वेचून हाडपाचो दावो मुख्यमंत्री दोदोळ प्रमोद सावंतान केलो। आज हम पळयता की फिर एक बार मोदी सरकार आणि अब की बार 400 पार हो नारो भारतीय जनता पार्टी देशभरात दिला आणि ह्या नाऱ्याच्या नेटाचेर आमकां खबर आसा एनडीए 400 पार
आणि भारतीय जनता पार्टी 370 पार आणि या 370त भारतीय जनता पार्टीचे उत्तर गोंयांतली आणि दक्षिण गोंयांतली दोन्ही कमळां ही फुलतली आणि पळोवपा खातीरच हांव सगळे गोंयच्या जनतेक उलो मारता। आणि आज आम्ही पळयता की फाटल्या 10 वर्सांक ज्या पद्धतीन गोंयांतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट आम्ही करपाक शकले, तेच परत एकदा डबल इंजिन सरकार हाडपा खातीर परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचे दोन्ही खासदार निवडून हाडपा खातीर समेस्त गोंयच्या जनतेक आमकां सहकार्य करचें। उत्तरेंतल्यान भाऊ गेली 25 वर्सां कंटिन्युअसली तुम्ही सगळे समेस्त गोंयकार मोठ्या उमेदीन निवडून येता। परत एकदा भाऊक थंयच्यान निवडून दिवचो गोंयची सेवा करपा खातीर। गोंयांत केल्ल्या वेगवेगळे प्रोजेक्ट सातत्यान म्हणजे बरेचशे जाण विचारतात भाऊक कितें केला काय म्हणून, हांव तांकां विचारता तुमकां दिसना काय म्हणून। अरे आयुष प्रोजेक्ट जो पुराय देशात ना अशा पद्धतीचो प्रोजेक्ट जर करपाक शकले आसात जाल्यार तो प्रोजेक्ट आमी आमच्या धारगळ सारकेल्या गावात करपाक शकले। आयुष्यातली 2 हॉस्पिटलां जे मडगांवांतल्या आमच्या मोती दोंगराचेर सुरू आसा, आमच्या बेळग्या गावात सुरू आसा। भाऊ जेन्ना आयुष मिनिस्टर जाले त्या वेळार हे दोन्ही प्रोजेक्ट आमी गोंयांत हाडपाक शकले। आज दोनापावल हांगा आशिल्ले वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट जर ताचो फाउंडेशन स्टोन जर केन्ना घातलो आसत जाल्यार भाऊ जेन्ना आमचे टुरिझम मिनिस्टर आसले पहिल्या फेजीत तेन्ना त्याच्या वेळार आमी वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूटाचो प्रोजेक्ट जो आसा हो त्याच्या वेळार घालपाक शकले। फाटल्या 25 वर्साच्या काळात कोट्यांनी रुपया खर्च करून जे इन्फ्रास्ट्रक्चर गावागावांतल्यान जे तयार करपाक जाय आसले ते इन्फ्रास्ट्रक्चर भाऊच्या टेन्युअरात आम्ही पुराय करपाक शकले। हांव परत एकदा भाऊचे खूप मोठ्या प्रमाणात अभिनंदन करता, कारण खऱ्या अर्थात आमी सगळ्यांच्या पर्यंत पावपाक शकलेले आसा। पल्लवी डेंपे हांकां भारतीय जनता पार्टीन उमेदवारी दिल्या। पल्लवी डेंपे हांवें सांगल्या तशें डेंपो परिवाराचें काम हे पुराय गोंयाक खबर आसा। म्हणजे सातत्यान डेंपो चॅरिटेबल ट्रस्ट आसतले किंवा त्यांचे एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आसतले, तांच्यो वेगवेगळे इंडस्ट्रीज आसतले, ह्या माध्यमांतल्यान गोंयाच्या काना कोपऱ्यांतल्यान त्यांचें काम आसा। भारतीय जनता पार्टीचे असंख्य कार्यकर्ते सातत्यान भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान सदोदीत उभे आसा आणि ही 2 मेळ्या उपरांत निश्चितरित्या दक्षिण गोंयांतलो सीट परत एकदा 60,000च्या मताधिक्यान आमी जिखतले हे हांव मोठ्या प्रमाणात सांगता। दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या समर्थनात इंडिया आघाडीच्या फुडाऱ्यांनी पणजे आझाद मैदानाचेर सरकारा आड आंदोलन करपाक गेल्ले कडेन तांकां पुलिशेन आडायले। सरकार इंडी पुलीस आनी सीबीआयचो गैरवापर करून विरोधकांचो आवाज दामपाक सोदता। भाजपाच्या सरकारान सध्या गुंडागिरी आनी हुकुमशाहीचेर राज्य चलता असो आरोप इंडिया आघाडीच्या फुडाऱ्यांनी ह्या वेळार केला। place to protest and it is a place marked to protest. पण आज जावं ये पुलीस फोर्स घेऊन ही गुंडागिरी हुकुमशाही हो बीजेपीचो सरकार आणि त्याचे सगळे वांगडी आज जी हुकुमशाही देशभर जी चल्ल्या जावं बीजेपी तेंगेले अलाय एनडीए जावं शेजारी सोयरे भाव ईडी भयण सीबीआय आणि सासपाय आयटी हे सगळे मेण आज ही हुकुमशाहीचो म्हाका दिसता खून केलेलो आहा। इट इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी आणि जेन्ना जेन्ना ऑपोजिशन मुखार सरता या सरकाराक एक्सपोज करपाक आमचेरूय प्रयत्न जाता टू सायलन्स आवर वॉइसीस। आज जे दिल्लीच्या गावांत जे जाला जावं झारखंडच्या गावांत इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी इंडियाज इंडिपेंडन्स दॅट 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हॅव बीन अरेस्टेड and the timing is exactly with the Lok Sabha polls. Aj it is not only the arrest of Arvind Kejriwal but it is the arrest of each and every individual here. Amge Shimtori Murela आज म्हाका फाले तुकमू आणि हे ही दादागिरी आणि हुकुमशाही जी बीजेपीचो सरकार ते पहिले सुवातेर ऑपोजिशनाक बाय आउट करपाक सोदता पयलो प्रयत्न करता टू बाय आउट दी ऑपोजिशन आणि जोरीतोर हे बाय आउट करपाचे प्रयत्न चलना ते मागीर हे ईडी सीबीआय आयटी तेंगेले शेजारी सोयऱ्यांक धाडटा आणि जोरीतोर तुवें रेजिस्ट केलें ह्या सरकारा विरुद्ध जोरीतोर तुवें
आवाज काढलो जाल्यार मागीर तुका हे जेलींत घालता. की मॅन रिस्क म्हणटा तो एक कन्सेप्ट आसता. की मॅन म्हणजे थोडे थोडे पॉलिटिकल पक्ष आसता की एक मनीस तांचो सेंट्रल लिडर आहा. आम आदमी पार्टीन स्टार ऑफ देअर कॉन्स्टलेशन इज अरविंद केजरीवाल. तो मुख्यमंत्री आहा, तो तांचो पार्टी प्रेसिडेंट आहा. ताका कडून तो भितर उडयता. भितर असो उडयता अशे केसीन की द प्रोसेस इटसेल्फ इज अ पनिशमेंट. तो भायर सरतलो प्रोसेस करून वर्क करूंक आनी पावना तो प्रोसेस बिकम्स अ पनिशमेंट. And this arrest has also echoed in the German parliament. It is echoed abroad, not only in the country, by the international community, developed nations of the world who are part of the UN Security Council. ताणी म्हणिल्लें आहा की देशाचे कॅपिटल सिटीचो मुख्यमंत्री, कॅपिटल स्टेटीचो मुख्यमंत्री भितर उडयतात इलेक्शन 2 म्हयने आसतना. हें कितें काय म्हणून. सो लोकशाही आमच्या देशान जिती उरतली काय ना हो प्रश्न जाला. इलेक्शन जिखप हो प्रश्न न्ही. इशू आहा की इंडिया जर जिखली जाल्यार लोकशाही जिती उरतली आनी NDA जिखली जाल्यार लोकशाही जिती उरतली म्हणून कोणें गॅरंटी दिवंक ना अजून. ज्या जाग्यार कोणाकय ते प्रोटेस्ट ताका एक ताजे बद्दल उलोवपाक आनी आमचे तांकां समर्थन दिवपाक आनी तांचे ताका समर्थन आसा म्हणून सांगपाक आज आमी जेन्ना ही मिडिया ब्रिफींग दिवपाक आयिल्ले तेन्ना इलेक्शन कमिशन ट्राय टू स्टॉप अस, एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट आनी पुलीस डिपार्टमेंट ट्राय टू. काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीन भाजपाच्या उमेदवाराचेर उलोवचे परस आपले उमेदवार पयलीं जाहीर करचे असो सल्लो भाजपाचो म्हणयारो गिरिराज पै वेर्णेकारान दिलो. भाजपान दक्षिण गोंयचो उमेदवार जाहीर केल्या उपरांत आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेसीन भाजपाचेर टिका केल्ली. हे टिकेक गिरिराजान जाप दिल्या. जेन्ना तांणी अनाउन्स केलो कॅन्डिडेट आनी वेन्झुवेलाचे कॅन्डिडेट अनाउन्स करून जेन्ना आप फाटी सरलो तो कित्याक काय हाजेर म्हाका दिसता उत्तर आम आदमी पार्टीन दिवपाक जाय. आनी तो परत परत हायकमांडाचेर उलयता. म्हणजे तुमी अनाउन्स करून जेन्ना हायकमांडान तुमकां दे लिटरली पुट यू अंडर द बस हे कित्या खातीर हाजेर म्हाका दिसता उत्तर आम आदमी पार्टीन दिवपाक जाय. इंडिया अलायन्साचे जे आसा ते परत आमी हांगा पळयले की आज जांकां आम आदमी पार्टी गाळी मारताले आज तांच्या बरोबर इंडिया अलायन्सान आसा. आनी हो विशय म्हाका दिसता लोकां पर्यंत आमी पावयतले आनी ताचें उत्तरूय आम आदमी पार्टीन दिवचें. तांणी आज इंडिया अलायन्साचो कॅन्डिडेट सोदपाक म्हाका दिसता चड टायम स्पेंड करपाक जाय रादर दॅन कमेंटिंग ऑन बीजेपीज कॅन्डिडेट्स. हालींच तेलंगणा इलेक्शन जालें आनी तेन्ना राहुल गांधीन स्वता म्हणजे आमी तर अजय बागड म्हणटा ती BRS फाउंडराची KCRची चली कविता ही लिगल स्कॅमान इन्वॉल्ड आसा आनी तिका अरेस्ट जावची ही मागणी राहुल गांधीन केली. आनी आज खंय तरी म्हणजे आज जाता कितें तांकां एक गजाल कळ्ळ्या की भाजपाक ते तर इंडिव्हिज्युअली रोखूंक शकना आनी सगळे एकठांय आयले म्हणूनय रोखूंक शकचे ना. पण तरी जात्यांतून जितली लस वाचोवंक शकता ती तांणी वाचोवपाचो प्रयत्न केला आनी म्हणून ते सगळे एकठांय आयला. तर इंडी अलायन्स हे गव्हर्नमेंट अलायन्स आसा आनी सगळे आउट ऑन बेल आसा. म्हणजे सोनिया गांधी आउट ऑन बेल इन नॅशनल हेराल्ड केस, केजरीवाल इज इन जेल, राहुल गांधी त्याच केसीचेर आउट ऑन बेल आसा. तर खंय तरी म्हाका दिसता हे सगळे आनी लालू प्रसाद यादव आसा हू इज नॉट इवन आउट ऑन बेल, इज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल. तर हे सगळे म्हाका दिसता अलायन्स एकठांय जावन तांणी खंय तरी एकठांय येवन बीजेपीक हेचो प्रयत्न करता. पण बीजेपी 400 पार जातली हाचेर आमकां मात्तूय दुबाव ना. सैमाच्या संरक्षणाचो विचार करून कर्नाटकान आपले वटेनचो तामनार वीज प्रकल्प रद्द केला. पूण गोंय सरकाराक मात सैमाचे पडून गेल्ले ना असो आरोप विरोधी आमदार विजय सरदेसायान केलो. गोंय सरकाराक खबर आसा हो प्रकल्प फुडें वचचो ना म्हूण तरी लेगीत रानाक काबार करून हो प्रकल्प पुराय करपाचो सरकाराचो उद्देश आशिल्ल्याचे विजय सांगता. 3 लिनियर प्रोजेक्ट जे सारके गोंय काबार करपाचो प्रोजेक्ट हे केल्ले. कोळसो हायवे ते कितें एक्सपान्शन हो तामनार आनी हे आमचे एनवायरमेंटलिस्ट आहा जे हे हाजे खातीर झगडल्या तांचेर केसी आहा. आज दे हॅव बीन विंडिकेटेड that their stand that this project was wrong, it was anti-environment, it was anti-Goa. हे इस्टॅब्लिश जाल्लें आहा. कर्नाटका सरकारान गोंयच्या सरकाराक दाखोवन दिल्लें आहा. अजून मेरेन गोंयचो सरकार ताजेर कांय उलयना. आतां सगळे तुमी बी इलेक्शनाच्या हातून पडल्या. इलेक्शनान इतले गुंगेन वचूं नाकात. मेन म्हणटा तें पर्यावरण. फाल्यां जर गोंय उरलें ना जाल्यार आमी उरचें ना आनी आमी उरचें ना जाल्यार तुमी उरचें ना. हें तुमी सदांच तकलेन दवरूंक जाय. आनी हो प्रोजेक्ट हो एंटी गोवन हो स्टँड आमी जो पयलीं दवरिल्लो हो आमचो स्टँड विंडिकेट जाल्लो आहा. आनी कर्नाटका गव्हर्मेंट काँग्रेसीचो सरकार
ते सरकाराचो आमी स्वागत करतात आणि बरो स्टेप घेतला. इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. इट इज अ स्टेप टू विंडिकेट देअर स्टँड की जो पर्यावरणाच्या विरुद्ध वता ताजेर आमी एक्शन घेतले. तांणी एक्शन घेतले हाज्या मनशान हिस्ट्री एप्रुवलान दिल्ली. आज गोंयच्या सरकारान कांयच घेवंक ना. गोंयच्या सरकाराक खबर आहा तो प्रोजेक्ट फुडें वचचो ना म्हणून. जावन पसून आमचे रानां काबार करून हे मोळेंतल्यान ते प्रोजेक्ट व्हरून सोदतात. रोटरी क्लब ऑफ मडगांव सनरायज क्लबान ई-वेस्ट एकठांय करपाचो आगळो वेगळो उपक्रम राबयलो. फाटल्या सप्तकांत मडगांवां घराघरांनी वचून ताणें 500 किलो ई-वेस्ट एकठांय केलो. माहिती आणि तंत्रज्ञानाचो भाग आशिल्ल्या संगणक आणि मोबायल सारक्या यंत्रां खातीर भारतात क्रांती जाली, पूण ताच्याच वांगडा कांय आव्हानांय तयार जाल्यात. माहिती तंत्रज्ञान मळाचेर तयार जावपी कोयर, जाका आमी ई-वेस्ट म्हणून पाचारतात, ती एक मोठी समस्या जावन रावल्या. हाचो भार उणो जावचो म्हूण मडगांवच्या रोटरी क्लबान करो संभव ह्या संस्थे वांगडा मेळून ई-वेस्ट एकठांय करपाची मोहीम राबयल्ली. 8 दिसांत तांणी 500 किलो ई-वेस्ट कोयर एकठांय केलो. दर एकाच्या घरात कसलो ना कसलो ई-वेस्ट कोयर पडिल्लो आसता. ताची योग्य पद्दतीन विल्हेवाट लायली ना जाल्यार तो पर्यावरणाक आनी भलायकेक हानिकारक जावपाक शकता, अशें करो संभव ह्या संस्थेच्या सदस्यांनी सांगलें. So what we basically do, I'll just give an example how the process actually works. So say for example, if any brand puts anything in the market, shopkeepers purchase it, they sell it to the consumers. Then what happens, after some years the mobile is not getting repaired or it's damaged. So what people do, they either store it in their house, while buying a new product they exchange with the new phone, or they give it to the scrap. So it is prepared by somebody, taken by somebody, used by somebody, and it goes to somebody else only. So it becomes a linear economy. So as per the e-waste rules under EPR, it says that if you are a producer and if you are putting anything in the market, it is your responsibility now to set up collection channels and see that where that product has gone and that product has to come back to you. So basically that product will not go to the respective brand. It will be given to a recycler who will dismantle the product as per the categories, and as per the weight that he gets, he will send the report to the pollution control board and all these brands. So once the material reaches the recycler will dismantle it as per the disposal norms, and then he will give a proper breakup, like how much gold he got, how much copper, how much glass and how much plastic, and that those material will further go for processing, and while making new products, all these products will be used again. So basically this is what happens when the recycling is done. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून जावपी प्रदूषणा आड घाल्ल्या 3 याचिकांचेर बुधवारा सुनावणी जातली. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर जावपी दुल्लाच्या प्रदूषणाक लागून बेजारिल्ल्या लोकांनी कोर्टान 2 याचिका दाखल केल्ल्यो. मंगळारा हातून 3रे याचिकेची भर पडली. ह्या 3 याचिकांचेर बुधवारा सुनावणी दवरल्या, अशें आदोगाद अभिजीत गोसावीन सांगलें. मेजरली अबाउट जे पोल्युशन कॉज जाता, जे जनरल लोकांक इनकन्विनियन्स कॉज जाता, जी कामां आसा ती टायमार कंप्लीट जायना अशें दिसता. आनी जर हे मनसून येवच्या पयलीं जर कामां कंप्लीट जावना, देन देर इज अ सिरियस इशू वीच मे अरायज बिकॉज ऑफ फ्लडिंग एंड अदर रिलेटेड इश्यूज. आयज जेन्ना मॅटरा हायकोर्टान आयली तेन्ना स्टेटाच्या बिहाफार लर्नड एडवोकेट जनरलान फेरली सांगलें दॅट द स्टेट इज ऑल्सो इक्वली कन्सर्न्ड अबाउट द इशू. आनी ऑलरेडी स्टेट गव्हर्मेंटान डायरेक्शन दिला की 31 मे मेरेन कामां कंप्लीट जावची म्हणून, आनी तेंचो एंडिवर आसा की कामां कंप्लीट करून घेवची म्हणून. आता कोर्टान मॅटर फाल्यां दवरला टू कन्सिडर ऑन द इशू ऑफ पोल्युशन वीच इज बींग कॉज बाय दीस वर्क, ऑन द इशू ऑफ रोड सेफ्टी आनी सेफ्टी प्रिकॉशन जे घेवंक जाय, आनी थर्डली रिगार्डींग द ट्रॅफिक मॅनेजमेंट जे ट्रॅफिक मॅनेजमेंट करपा जाय म्हणजे सिटी मॅटर आतां फाल्यां दवरला. हय, पिटिशनार आमी डिटेल घातला की ऑन लास्ट इयर मनसून सिजनान जे फ्लडिंग जाल्लें इट वॉज ओन्ली ऑन अकाउंट ऑफ द फॅक्ट की कामां इनकम्प्लीट उरिल्लीं. आनी आतांय आमचें एप्रिहेन्शन आसा जें आमी पिटिशनान म्हटलां की जे तरेन जे स्पिडीन काम चल्लां जर तें कंप्लीट जालें ना पावस येवच्या पयलीं जाल्यार परत फ्लडिंग जातलें आनी परत इशू जातले. सो आमची कोर्टा कडेन रिक्वेस्ट आसा की अथॉरिटीन डायरेक्शन दिवचें की मनसून जावचे पयलीं कामां कंप्लीट करची म्हणून. कांय टॅक्सींक स्पीड गव्हर्नन्स ना, त्या टॅक्सींची फिटनेस सर्टिफिकेट संबंधीत कंपनीन आडोवन दवरल्या. हो विशय घेवन मंगळारा बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगसा सयत टॅक्सीकारांनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. टॅक्सीकारांक स्पीड गव्हर्नन्स लावपाक 1 वर्साची थाकाय दिवची अशी मागणी तांच्यांनी मुख्यमंत्र्या कडेन केली. मुख्यमंत्र्यानूय टॅक्सीकारांक थाकाय दिवपाचें आश्वासन दिल्ल्याचें आमदार वेंझी वेगस हांणी सांगलें. तशेंच गाडयांक स्पीड गव्हर्नन्स बसयले म्हूण अपघात कमी जावचे ना, त्या खातीर सिग्नल्स कॅमेराज घालपाची चड गरज आसा अशें वेंझी उलयलो.
आतां प्रॉब्लम कितें जाता, प्रॉब्लम आमगे जे भुरग्यांगे जे फिटनेस आहा ती फिटनेस आडान दवरलो आहा, कित्याक गव्हर्नरा 2-3 कंपनी आहाय आनी तितूंत ती एक जेमिनी म्हणटाय ती ऑपरेट करता, हे 2 कंपनी ऑपरेट कोनाय आनी ते ऑपरेट कोना म्हणटरी फिटनेस जावपाक गाडये फिटनेसा हे ते गव्हर्नराची रिन्युअल सर्टिफिकेट मागताय आनी रिन्युअल सर्टिफिकेट मेळपाक तो मॅन्युफॅक्चरर नाय. सो द प्रॉब्लम इज गाडी चलपा जाय, धंदो जावपाचो आनी धंदो चालू उरपाचो. सो फिटनेसाचे आमगे भरपूर बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी जितली हॉटेल आहाय तितले गेले फिटनेस जायत जाणांक गेले ऑलरेडी एक्सपायर्ड जाल्या आनी ह्या म्हयन्या ते म्हयन्या एक्सपायर जावपाक ऑलरेडी एक्सपायरी डेट लागीं पावलो. सो हे CMA सांगलो आहा. CMAक आमी रिक्वेस्ट केलें की 1 year रिलॅक्सेशन दिवपाक. He has said he will consider this request and he will give us this relaxation. He has already गेल ते पाट जेन्ना आमगे ग्लेन आनी हे मेमोरेंडम दिल्लो तेन्ना तेंचे नोट डावन करून म्हणलें की बिफोर द कोर्ट he has already moved up a file to give up a relaxation. So relaxation period कितलो तो ते आउट जातले आतां. आनी दुसरें म्हणटा तें व्हेरी इम्पॉर्टंट की डिसेंबरा म्हयन्या सान फ्रांसीस झेवियराचें एक्सपोजिशन जावपा. सो तेन्नाय आमगेल्यो सगल्यो गाडी ऑगस्ट सप्टेंबरा जायत जाणांची फिटनेस काबार जाता. सो ते वगत जरी तर राश केल जाल्यार इट वील बिकम अ क्योस. गाडी आसपा नाय गोंयांत आनी एवरीबडी वील स्टार्ट गेटींग पॅनीक. सो ते ऑलरेडी त्या कन्सिडरेशनाक घायल्या. So he has understood the topic and he will address the issue of the governor. Second thing is the larger picture is आमगे जो AG state representative in the court जो आदोगादा तेकाय एक भाशेन मिटींग ऑर्गनायज करपा ते कडेन की आतां कोर्टाक गेलो आमी आनी कोर्टा आमी आदोगादान गव्हर्नर प्रपोज केल्लो आनी थिंगसून कोर्टा ऑर्डर घेवन तो गव्हर्नरांत लागू जाल्लो. सो कोर्टाक पत्तो नसून की गव्हर्नर म्हणटा तो ट्रान्सपोर्ट व्हेकलाकू घालून एक्सिडेंट गोंय भर बंद जायनाय, कित्याक एक्सिडेंट म्हणटाय ते आज प्रायवेट व्हेकलानूय जाताय, सगळे व्हेकलान जाताय. सो एक्सिडेंट बंद करता जाल्यार गव्हर्नर इज नॉट द सोल्युशन. आमकां कडेन पयलीं दिसलोलें की गव्हर्नर घायले जाल्यार एक्सिडेंट बंद जातले. ना, एक्सिडेंट म्हणटाय तो गव्हर्नर घान बंद जायना. एक्सिडेंट म्हणटा तो बंद जातलो. स्पीड ब्रेकर वाडोवन, ट्रॅफिक पुलीस जे आहाय ते वाडोवन, मागीर सिग्नल वाडोवन, मागीर कॅमेराज वाडोवन, स्पीड कंट्रोल युनिट्स वाडोवन, डिजिटलायजेशन करून हें सगळें करून आमगेले जे एक्सिडेंट आहाय ते उणे जातले. शिगम्यांत लग्न जाल्ल्या दादल्यांक घरा भायर न्हिदचें पडटा अशें सांगत जाल्यार कोणाचो विश्वास बसचो ना. मात ही खरी वस्तुस्थिती आसा. दिवचल तालुक्यांतल्या सरवण गांवांत ही परंपरा चलता. गांवांत होळी पेटली काय दुसरे दिसाच्यान लग्न जाल्ले दादले सेगीत 3 दीस देवळांत न्हिदतात. दरेका गांवची संस्कृती आनी परंपरा वेगळी आसा. त्या गांवचे परंपरे प्रमाण त्या गांवांतले उत्सव वा सण मनयतात. दिवचल तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी त्या गांवांतले परंपरे प्रमाण शिगमो मनयतात. मात तालुक्यांतल्या सरवण गांवांत शिगम्यात एक वेगळीच परंपरा पळोवपाक मेळटा. आनी ही परंपरा म्हळ्यार शिगम्यांतल्यो 3 राती गांवांतल्या लग्न जाल्ल्या दादल्यांक चक्क देवळांत न्हिदचें पडटा. गांवांत होळी पेटली की ताचे दुसरे दिसाच्यान गांवांतले लग्न जाल्ले दादले गांवांतल्या श्री शांपुरुश देवाच्या देवळांत वचून 3 राती न्हिदतात. समजा जर गांवांतलो एखादो कोण न्हिदपाक येवंक ना अशें नदरेक आयले जाल्यार देवळांत जमिल्ले सगळे जाण ढोल ताशे घेवन ताच्या घरा कडेन वतात. ताच्या घरा सामकार ढोल ताशे बडयतात आनी जो कोण न्हिदूंक येवंक ना ताचे कडल्यान दंड वसूल करतात. जाणटे आनी जाणें आपल्या भुरग्या बाळांची लग्नां केल्यात तांकां मात न्हिदोंक येवपाची सक्ती ना. फाटल्या कितल्याशाच वर्साच्यान ही परंपरा चलत आयल्या. ही परंपरा नेमकी कित्याक आनी कशी सुरू जाल्या ते विशीं अजूनय कोणूच कांय सांगपाक शकना. मात अजूनय गांवांतले लोक ही परंपरा सांबाळून आसात. आयजूय गांवांतले लग्न जाल्ले दादले उमेदीन देवळांत वचून 3 राती न्हिदतात. हे परंपरे फाटले कारण कितें आसूं दी, मात हे परंपरेंतल्यान गांवांतल्या एकचाराचें दर्शन घडटा हे मात्र नक्की. गोमंतक TV खातीर सरवणच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेका करते अशी जाप भाजपाची फुडारी स्नेहा भागवत हिणे काँग्रेसीक दिल्या। दक्षिण गोंयांत पल्लवी देंपोक लोकसभेची उमेदवारी दिल्ल्यान रॉयल्टीन लॉयल्टीक भायर मारपाचो प्रकार अशी टिका काँग्रेसीच्या मिशेल रिबेलोन केल्ली। आज आमच्या मुखार एक आमचेच काँग्रेसीची भयणीन एक रॉयल्टी वर्सेस लॉयल्टी असो प्रश्न मांडला। तर म्हाका आज सगळे आमचे काँग्रेस भाव आणि भयणां विचारपाचे आसा की तांचे म्हणणे अशें आसा काय कितें की रॉयल्टी म्हणजे एकाच घराण्यांतल्यान जी पार्टी 1947 पासून फुडें सरता आणि त्या एकाच घराण्याचेर कंटिन्युअसली सगळे लोक तांचे म्हणजे म्हणटात तशें चरण स्पर्श करून फुडें वता आणि तांचे सगळ्यांचे आयकून एका घराण्याच्या सकलूच ती पार्टी चलता। म्हाका कितें म्हणूं येता ही रॉयल्टी न्ही, ही घराणेशाही। म्हणजे अशें म्हणटात की जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते, पण हांचे शीशे के घर तर नाच, हांचे शीशे पयलींच तुटिल्ले आसा। स्वताच पयली ही पार्टी ही मोडिल्ली आसा, तुटिल्ली आसा। तांकां ग्रासरूट लेवल कार्यकर्ता किंवा सकल लेवलाचेर बुथार काम करप म्हणजे कितें हें तांकां अंश मात्र खबर ना। अशा लोकांनी ग्रासरूट लेवल रॉयल्टी हाचेर उलोवप म्हणजे एक म्हणजे पिशेपणा सारकी एक गजाल आसा। गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता। हांव संजना तुमचो निरोप घेता। आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।